and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for bringing us here. Thank you for this day, Lord. And thank you for bringing every one of us over here. Lord, we are here not by chance, but it is your plan. It is your will. Lord, help us to understand your word, what the scripture says, because your word is your will. Holy Spirit, I give you complete control of this session, of this meeting. What do you want me to speak, Lord? You know exactly what your people need, the areas that they are struggling in. Lord, not by my strength, but by your strength, by your authority. I make this in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Psalms 8:2 says, out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes, to still the enemy and the avenger. Out of the mouth of babes and infants, you have established strength because of your foes, to still the enemy and the avenger. So, एक स्क्रिप्चर घेतला, एक बायबलान वर्स घेतल्या, स्तोत्रांच्या पुस्तकान 8व्या वेसवर दुसरी वर्ड, स्तोत्रांच्या पुस्तकान 8व्या वेसवर दुसरी वर्ड म्हणटा, देवान ल्हान चुकुल्ल्या भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान लेगून एक शक्ती तयार केल्या, आणि ती शक्ती दुस्मान हा ते दुस्मानांक फोन करपाक, दुस्मानाच्यो सगळ्यो मांडण्यो फिसफुटावपाक आणि दुस्मानांक फोन करपाक म्हणटा. कोंकणी बायबलान म्हणटा दुस्मानांक फोन करपाक, दुस्मानाच्यो सगळ्यो मांडण्यो फिसफुटावपाक. एक स्क्रिप्चर घेतला, त्याच्या फुडें त्याचं एक्सप्लेनेशन पळोवया. So what happens is, in our life, everybody has battles, right? We are going through some problem or the other. We are going through some situation or the other where we don't know what to do. In these situations, when we are going through problems, when we are going through troubles, we don't know what to do. It's like everything is coming against us. Everything is going wrong. I'm feeling so helpless. I really need help, but I have no clue what to do, how to pray, what to pray. Yes. आणि ह्यो जेन्ना अडचणी येता, आडखळी येता, त्या ठिकाणी दिसता कितें करचें कांय समजना, कोणाशी मेळचें, कोणा लागीं उलोवपाचें, कितें करचें कांय समजना, हातूंतल्यान भायर सरपाक व्हल कितें समजना, कळना. So we don't know what to do. We don't know how to pray. एकदां दिसता एक तर कितें करूं कांय समजना, पूण त्या सिट्युएशनान, त्या अडचण्यान मागणें निघून कितें करचें तेंवूय समजना, कितें म्हणून देवा लागीं मागचें. What we pray also, when we pray also, we don't see any change in that situation. आणि जेन्ना मागणें करता तेन्ना पासून तें सिट्युएशन बदललेलें दिसत ना, आहा तळेंत आहा. In fact, it feels like the more I pray, the more my situation is getting worse. वयल्यान दिसता जितले सुबेज मागणें करता तितलें तें सिट्युएशन, तितली ती अडचण आनीक वाडटा. The more I pray, the more my symptoms are showing up more. It's getting worse. जितले सुबेज मागणें करता ते सिम्पटम हा, जे दुयेंसाचें आमचें कितें दूख हा और आनी कितें दुयेंसाचें पळोवपाक मेळटा एग्जाम्पल, जाल्यार ते जितले सुबेज मागणें करता तितलें तें आनीक वाडटा कशें दिसता, तितलें सुबेज दूख ती पळोवपाक मेळटा. Any of you have gone through that way? I'm praying, but I'm not seeing a result. I'm not seeing things get better. I'm not seeing things, the situation improving. I'm not seeing my symptoms improving. I'm in sickness only. The trouble is still there. I'm still going through that storm. जालां कोणाक एक कोणी अडचण येयल्या, मागणी केलां पूण कोल्लो हल मेळत ना.
ते सिच्युएशन आहा तोयंत आहा ना जाल्यार ते सिच्युएशन वर्स जाला कोणा ना अजून ना चला. So the more I pray, the more the situation is getting worse. इतले सुबेज मागणे करता तितले सिच्युएशन आणि इबाडटा. And then, and then it feels like Lord is not answering my prayer. आणि दिसता की जे मागणे करता देवाकडे पावत ना, देव आयकत ना. So what's the use of praying? आदल मागणे करून आणि फायदो कितें? And then the devil comes and he's like, why are you praying? Better not to pray. आणि तेन्ना जेन्ना हें दिसता की देव आयकत ना मागणे करून आनी फायदो कितें, तेन्ना शैतान येता आनी एक मनान घालता मागणे करून कित्याक मागणे करता? तरी तर फळ मेळना, मागणे आनी कित्याक करता? Praise God. Thank you, Jesus. Now the Bible says, you found it? Matthew 21? No. Some said, out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your force to still the enemy and the avenger. स्तोत्रांचे पुस्तक 8 दुसरी ओळ म्हणटा, ल्हान भुरगीं दुधाची बालां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती. अशें तुज्या दुस्मानाच्यो मांडण्यो तूं फिसकोटायताय, तुज्या शत्रूंक आनी फितुरांक फोण करताय. ल्हान भुरगीं दुधाची बाळां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती. स्तुती इज प्रेज, करेक्ट? स्तुती म्हणल्यार आर्ग आमी म्हणूंक जाता. स्तुती इज प्रेज, नो? आर्ग मोहिमा. देवाक मोहिमा दिवप, देवाक आर्गां दिवप, देवाची स्तुती करप. So there is a difference between praying and praising. आता मागणे करप आणि देवाची स्तुती करप, देवाची मोहिमा करप, हातून दोनाय मध्ये अंतर आहा. When I pray to God, and when I use the word in my prayer, so my prayer is according to the word of God. जेन्ना मागणे करता आणि मागणे जे देवाचे उतर आमकां दिल्ले हा पवित्र पुस्तकान ताजेर दवरलेले मागणे करता. Now that word of God, when spoken out of my mouth, ते देवाचे उतर पुस्तकान पवित्र पुस्तकान बरयलेले देवाचे उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. that becomes the spoken word of God. ते जाता देवाचे उलयलेले उतर. That spoken word of God. Now each and every one of us have angels. आता ते देवाचे उतर जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता आनी देवाचे उलयलेले उतर जाता तेन्ना देवान जे आमकां आंज बुडवे दिल्ले आहा. Those angels, now each and every one of us have angels, and we have legions of angels, not 1 and 2 angels. Legions means thousands of angels. They are about, if I'm not mistaken, 7,000 or 12,000? 6,000. Basically, each person has thousands of angels. आता देवान आमकां दोर एकल्याक इंग्लिशीन कोंकणी खबर ना म्हाका उतर कितें तें, पूण इंग्लिशीन लिजन म्हणटा. आता ते एक्चुअली ताजो मिनींग सोदूंक गेल्यार नंबर पळोवंक गेल्यार लिजनाचो तातूंत हजारांनी आंच पडवे आसतात. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगतात देवान दर एकल्याक आमकां हजारांनी आंच पडवे दिल्या. एक लिजन जरी म्हणलें तातूंत सुमार 6,000 आंच पडवे असतात. आनी आमकां दर एकल्याक लिजन्स म्हणजे एक्चुअली कॅल्क्युलेट करून गेल्यार दर एकल्याक आमकां देवान 10,000 वयर लेगून आंच पडवे दिल्या आमकां दर एकल्याक. Yeah, so can you imagine how many angels I have? No, how many angels you have, and see how many people are there over here. So can you imagine how many angels have gathered in this place? आता जरी तर चिंतून गेले आंच पडवे ताका दिल्या पळय ते, आंच पडवे म्हाका दिल्या पळय ते, आंच पडवे तुमकां दर एकल्याक दिल्या पळय ते. आता चिंतून जरी गेली जाल्यार याद एका जाग्यार हांगासर कितले आंच पडवे आहा ते आमच्यांनी चिंतूंक जाता. कॅल्क्युलेट करचें पडटलें.
Praise God. So when that word of God, which comes out of my mouth, which becomes a spoken word of God, the angels hear. The angels are ministering spirits. That means they are there to serve us. आता पवित्र पुस्तकांतले उतर जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता आमी ते उतर उच्चारता तेन्ना ते आंज बुडवे ते उतर आयकतात कित्याक ते उतर कितें जाता आतां पयले पवित्र पुस्तकान देवाचें उतर बरयलेलें आहा तेच उतर आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता तेन्ना ते उलयलेलें उतर जाता आनी ते उतर आंज बुडवे आयकतात आमकां दर एकल्याक जे आंज बुडवे दिल्ले आहा आजरांनी आंज बुडवे ते उतर आयकतात. Hebrews 1:14 says, "Are not all the angels ministering spirits sent out by God to serve, accompany, protect those who will inherit salvation? Of course they are." हेब्रेवांक बरयलेली चिठीन पयलो आविस्वर आनी 14वी ओळ म्हणटात देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी करतात आनी तारण घेवची आसात तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाकळयता. So, each one of us have been assigned angels and they are there to serve us. आमकां दर एकल्याक देवान आंज बुडवे दिल्ले आहा आनी देवान तांकां पाठवयल्या तारण घेवची आसात तांकां आदार दिवंक आमकां दर एकल्याक आदार दिवंक देवान आंज बुडव्याक पाठवयल्या. Now, the difference between praise and pray. When Daniel prayed, for his prayer to be answered, it took 21 days. And when the angel came to Daniel, he told Daniel that I got stuck because I was in a spiritual warfare, which means the day that Daniel made the prayer, his prayer was answered. But Daniel could not see it because the angel of the Lord was fighting a spiritual battle. आमी पळयताली मागण्या आनी मोहिमा ओ स्तुती हांचे दोनांय भितर अंतर. आतां दानियेलाच्या पुस्तकान एक घडणी आमकां सांगलेली आहा. दानियल प्रवादी एक मागणे करता पूण ताचे मागणे ते पुरे जावपाक सुमार 21 दीस लागता आनी तो जेन्ना चिंता नियाळ करता कित्याक अजून म्हजे मागणे पुरे जावना तेन्ना एक देवदूत येवन दानियेलाक सांगता तुझे मागणे देवान आयकल्ले खरें पूण हे 21 दीस म्हाका लागले कित्याक अनेक वाठारांत एक झूज चलतालें जेन्ना तुज्या मागण्या वयर धरलेलें तुवें कितें मागण्यान मागलेलें ताजे वयर एक अनेक वाठारांत झूज चलतालें आनी हांव त्या झुजान आहलो ते 21 दीस तो देवान मागणे तेन्नाच आयकल्ले पूण आंज बुडव्यांनी तेजें उतर आयकल्लें दानियेलाच्या तोंडांतल्यान ते आंज बुडवे हाडपाक ते अत्मीक वाठारांत झूज चलतालें 21 दीस ताका लागून ते दानियेलाचे मागणे पुरे जावपाक 21 दीस लागलेले. Now, we saw what happens when somebody prays. We have angels, they bring the word to pass. आता आमी मागणे करता तेन्ना हे आमी मानूंक जाता की जेन्ना आमी मागणे करता आनी देवाच्या उतराचेर धरलेले मागणे करता तेन्ना आंज बुडवे ते मागणे आयकतात आनी ते वेतात आनी ते मागणे पुरे करून हाडटात. With praise, what happens with praise is, have you come across a situation where if your friend is being praised, somebody is praising your friend for something or appreciating your friend for something, friend, relative, anybody, do you feel irritated or jealous? Why is only he getting, why is somebody likes him only? Why are they praising him only? Why are they liking him only? It irritates. अशें केन्ना जालां की तुमकां एक अशें दर्या सिट्युएशन कोणें येवन तुजे कुशीक कोण बसलेलो आहा जावं तुजी फामील भाव भयण लागची कोण तांकां येवन एक बरें उतर उलयलां तांची तोखणाय केल्या आनी तुजी करूंक ना पूण तें पळोवन तुजे भितर मातशें कितें इरिटेशन जालां वायट दिसलां ताकाच कित्याक सदांच बरें उतर म्हाका कित्याक दिना तोच बरें काम करता तेंच बरें काम करता हांव करिना
ताका बरें कित्याक म्हणटा सदां म्हाका कित्याक केन्नाच म्हणिना केन्ना जाला येयला मनान. Now that feeling, that irritation is the devil's nature. जरी तर धुल्लीन चिंतना येता ती चिंतना आमचे भितर जो पातकी सैम आहा सैतानाचो सैम जो आहलो त्या सैमांतल्यान ती चिंतना येता तो सैम आहलो त्या कारणान ती चिंतना येता. Now God did not create devil. God created an angel. When pride entered that angel, he fell, and that's when Satan came into existence. देवान जेन्ना सगळे रोजच्या आधी आंच बडवे लेगून हाडले न्हू पूण देवान देंवचाराक रचून हाडलो. देवान एका आंच बडव्याक रचलो. बायबलान आमी वाचलें जाल्यार गमता की देवान आंच बडव्यांक रचलें. तातूंतलो एक आंच बडव्या भितर तो एक गर्भ भितर सरलो आनी तो देवाची स्तुती सोडून आपल्याक चड महिमा जोडूंक सोदतालो. तो जेन्ना गर्भ भितर सरलो तेन्ना तो आंच बडवो हाडलो तो खाला पडून देंवचार जाल्लो. देवान देंवचार पयलो देंवचार हो रचून हाडलो आंच बडवो बरो आंच बडवो रचलो. पूण त्या आंच बडव्यान जेन्ना गर्भ भितर सरलो आनी तो आपल्याची स्तुती आपल्याची महिमा पळोवंक लागलो देवाची महिमा किंचुबेज तेन्ना तो खाला पडून देंवचार जालो. Now that feeling that we have, that irritation, that jealousy, that why is somebody else getting more praise, more glory, that is the devil's nature. Now when Adam disobeyed God by eating from the tree of knowledge of good and evil, Adam gave the dominion which God had given man over to Satan. The scripture says that whoever we yield to, we become their servants, right? Scripture said. तर जे आमचे जायते फाटी आमी कोणाक तोखणाय मेळटा ती पळोवन जेन्ना आमचे भितर काळजान तें एक इरिटेशन येता वायट दिसता ताकाच कित्याक आमकां कित्याक तेन्ना ते तातूंत जे भशेन देंवचाराच्या मनान आपल्याक पयली पदवी जाली आपल्याक पयली महिमा जाली तो एक थोडो तो सैम त्या सैमांतल्यान लेगून आमचे भितर ती चिंतना येता ताका कित्याक म्हाका कित्याक मेळना. आनी जेन्ना उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आदामाची खबर वाचली जाल्यार आदामाकूय ओन्ले एक्चुअली एवेक देंवचारान व्हडली चिंतना घातलेली आपल्याक महिमा वाडोवपाक. तुमी शाणी जातली तुमी देवा सारकी जातली म्हणून ते एक मनान चिंतप घातलेलें की तुमकां महिमा मेळटली अशें. आनी जेन्ना तांणी तें देंवचाराचें उतर आयकलें आनी पातोक घाललें तेन्ना ती देंवचाराचें उतर आयकलां म्हणटच ती देंवचाराची गुलामां जाली. कित्याक बायबल म्हणटा जाचे कोणाचें उतर आमी आयकता ताची आमी गुलामां जाता जाचे कोणाचें उतर आमी पाळटा ताची आमी गुलामां जाता. जरी तर देंवचाराचें उतर आमी पाळटा जाल्यार ताची गुलामां जाल्ली आसता पूण देवाचें उतर पाळटा तेन्ना देवाची भुरगीं जाल्लीं आसता. So when Adam disobeyed, he gave that dominion that God had given him over into Satan's hand. Now when that happened, death entered, sin entered, because of which we now have that sin nature. That sin nature gives us all those negative, those evil feelings. That is why when somebody else is praised, I get jealous, I get irritated. In the same way, when I give glory to God, when I give praise to God, the devil, it irritates the devil. मनशाक जेन्ना देवान रचलो तेन्ना मनशाच्या हातीन देवान दोनीपण घातलेलें. बायबल आमकां सांगता जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयलो 26वी वड देव म्हणटा मनशाक आमी रचया आनी मनशाच्या हातीन सगळे रचनेचेर दोनीपण घालया. पूण मनीस जेन्ना देंवचाराचें उतर आयकून ताजें उतर पाळटा आनी पातोक धरता तेन्ना मनीस
आपल्या हातीन जे दोनीपण हाडले आपल्या हातीन जे दोनीपण देवान दिले ते काढून दुस्मानाच्या हातीन घालता, देवचाराच्या हातीन घालता. What was the other thing that you said? आता आम्ही म्हणटाली कोहा ते भितर आमकां आनी कोणाची तोखणाय जरी आयकली जाल्यार आमकां ते मातशें इरिटेशन जाता, बेजार येता. जेन्ना आमी देवाची तोखणाय करता न्हू तेन्ना देंवचाराकूय तशेंच जाता. देंवचाराक तें सोसूंक जायना. आमी देवाची तोखणाय करता, देवाक महिमा दिता, देवाक आर्गां दिता, देवाची स्तुती करता तेन्ना सैतानाक तें सोसूंक जायना. Now, that's what happens when we praise. Praise irritates the devil, it paralyzes the devil. When I praise God, the devil does not know what to do. It confuses the devil. At the same time, instead of praising, if I grumble, if I complain, if I speak the situation, I am giving devil access to my problem. I am giving devil access in my life. When I give devil access in my situation, in my problem, I see that my problem is getting more worse. Say that again. Praise God. So we saw that the praise paralyzes the enemy. Praise irritates the enemy. The devil does not know what to do when I praise God. It confuses the enemy. In my situation, if I'm finding my problems are getting worse, when I praise God, I will see doors opening. I will see the problem that was there, things getting better and better. Because when I give God praise, it paralyzes the enemy. So he gets so confused, he does not know what to do. Because when I praise God, God takes control over my situation. He himself comes down and fights my battle. Good. Okay. आम्ही स्तोत्रांच्या पुस्तकान 8व्या आवेसवर दुसरी वळ पळयली न्हू. देवान जी कोण देवाची स्तुती करतात तांचे ते स्तुतींतल्यान देंवचाराच्यो सगळ्यो मांडण्यो, दुस्मानाच्यो सगळ्यो मांडण्यो कोण पडटात. ताज्या शातुरांक आनी तांचे लागीं आनी कांयच करूंक जायना, ते थोंड पडटात. जे आमच्या अगेन्स्ट आड येतात ते तांच्यो मांडण्यो सगळ्यांच्यो थोंड पडटात. हे जाता केन्ना जेन्ना आमी देवाची स्तुती करता. सिच्युएशन आहा खरें, खंयची अडचण आहा खरी, त्या अडचणींतल्यान लेगून जेन्ना आमी देवाची महिमा गायता, देवाची स्तुती करता, देवाक आर्गां दिता, तेन्ना जो आमचो दुस्मान आमचे आड मांडणी घेवन येता, आमचे आड ती अडचण हाडटा, ती ताची मांडणी थोंड पडटा. पूण त्याच सिच्युएशनान, त्याच अडचणेन, त्याच प्रॉब्लमान जरी तर आमची उतरां कंप्लेन जाता और आमी गुणगुणटात और आमी ते भिरांतीन उलयता, तेन्ना त्याच दुस्मानाक आमचे वयर आनीक अधिकार मेळटा. कित्याक आमी आतां देवाची स्तुती सोडून ती भिरांतीची उतरां उलयल्या, आमी गुणगुणल्या त्याच सिच्युएशनान. सो कोणाची आज्ञा आमी, कोणाचें उत्तर आमी मानून चलता, ताका आमचेर अधिकार मेळटा. पवित्र पुस्तक सांगता न्हू, जरी तर आमी देवाची स्तुती गायता, देवाक आर्गां दिता, जाल्यार देव त्या सिच्युएशनान, देव त्या अडचणीन येवन आमचे पासत झुजता. पूण त्याच सिच्युएशनान आमी गुणगुणटा, कंप्लेन करता, भिरांतीन उलयता, जाल्यार त्याच सिच्युएशनान देंवचाराक आमचेर अधिकार मेळटा. So when I complain, when I grumble, I give access to the devil into my situation. जेन्ना आमी कंप्लेन करता, गुणगुणटा, तेन्ना देंवचाराक आमचेर अधिकार मेळटा. Because there is power in my tongue. Whatever I speak, the words that I speak, there is power. And when I speak the negative situation, the devil has
gets access. He gets access through fear. He gets access because he wants us to speak what is actually happening and not what we want to happen, what the manifestation of God, the glory of God that needs to be, that God wants us to be revealed in our life. We stop that manifestation. आता आम्ही हेवूय समजून घेवंक जाय, हेवूय जाणून घेवंक जाय की देवान आमकां जी पदवी दिल्या ती आमची जिबेन दिल्या. जरी तर आमी त्या प्रॉब्लेमान तो प्रॉब्लेम व्हडलो करता, आमच्या उतरांनी तो प्रॉब्लेम व्हडलो करता, सगळो त्या प्रॉब्लेमाचेरूच उलयता, जाल्यार तातूंत दोनचाराक आमचेर आनीक अधिकार मेळटा. जे सोल्युशन आमकां मेळोंक जाय ते सोल्युशन आमी जरी उलयना जाल्यार ते सोल्युशन आनी घेवंक पावना, कित्याक पदवी आमची जिबेन आहा न्हू. जरी तर फकत प्रॉब्लेम आमी व्हडलो करता जाल्यार तो प्रॉब्लेम अदीक आनी अदीक वाडत वता. Now we have to come to a point where even though I'm going through a very bad problem, where I'm feeling weak, where I'm feeling helpless, where I'm feeling uncomfortable, I don't know what to do. It looks like now there is no way out. I need to develop a lifestyle of praise. Because praise is power, praise is strength. आता आमी आमचें जिवीत आतां आमी शिकोंक जाय हे भाशेन करूं की केदो व्हडलो प्रॉब्लेम जावं, केदी व्हडली अडचणी आमी शिकोंक जाय त्या प्रॉब्लेमांतल्यान लेगून देवाक स्तुती दिवपाक, देवाक आर्गां दिवपाक. स्तुती दिवपाक दिसना जायत, फिलिंग येना जायत. कोण कोण ताका लागून म्हणटा आमी शिकोंक जाय देवाक त्या सिच्युएशनान लेगून देवाक आर्गां दिवपाक. कित्याक ती आर्गां जावन आहा ती शक्ती दुस्मानाच्यो मांडण्यो फोंड करपाक, दुस्मानाच्यो मांडण्यो फिसकुटावपाक. ती आर्गां जावन आहा ती शक्ती दुस्मानाच्यो मांडण्यो फिसकुटावपाक. Now, Satan is after your joy because if he can come and attack you and take your joy away, your faith becomes weak. सैतानाक जाय आमचे भितरची खुशालकाय आहा न्हू, जी देवान आमच्या काळजांत खुशालकाय घातल्या ती चोरून व्हरोंक, ती चोरून व्हरोंक. What happens if he steals the joy? Our faith becomes weak. जरी तर सैतान ती आमच्या काळजांत देवान शांती घातल्या, खुशालकाय घातल्या, ती जरी चोरून व्हरता जाल्यार आमचो भावार्थ आनी गोट उरना. आमी आमच्या भावार्थाचेर मागीर रावता कित्याक दुस्मानान ती खुशालकाय, ती शांती आमच्या काळजांतली चोरून व्हेल्या. Now, if I get a news that my relative, my cousin, has got an attack and he's in the hospital, will I have joy? जरी तर एक खबर येयली, आमचे कोण घरचे काजन जावं भाव भयण जावं घरचीं कोण ताका अटॅक येयला, हार्ट अटॅक येयला आनी ताका हॉस्पिटलान एडमीट केला. त्या टायमार काळजान खुशालकाय येतली आसतली? No. If say somebody is spreading some gossip about me in my village, if I concentrate on that, will I have joy? आता आमचे आड कोण गांवानूच बेश्टो मेळून एकाचे चार करून आमचे उलयतात, कितें सोत न्ही ते वचोन एकामेकाक सांगतात. त्या वेळार ते जरी आमच्या कानार पडले जाल्यार त्या वेळार खुशालकाय येतली. In the house, if I have some problem where everybody is treating me very badly, will I have joy? म्हजी जरी घरची सगळीं म्हज्या आड येतात, म्हाका वायट उतरांनी पाजरतात, म्हाका रेस्पेक्ट दिनात, जाल्यार त्या वेळार त्या सिच्युएशनान काळजान खुशालकाय आसतली. If my children are not respecting me, will I have joy? म्हजी भुरगीं जरी म्हाका रेस्पेक्ट दिना, म्हजें आयकना, जाल्यार त्या वेळार त्या सिच्युएशनान काळजान खुशालकाय आसतली. If I don't have enough money to feed my children, will I have joy? जरी तर म्हजे लागीं पयशे ना, म्हज्या भुरग्यांक जेवण जाय, भुरगीं गरज आहा ती पुरी करपाक काळजान खुशालकाय आसतली. So Satan is after my joy. सो दुस्मान जो येता ते आमच्या काळजांतली खुशालकाय, काळजांतली शांती चोरूंक येता. And when he gets my joy, that is, when he gets me into fear, when he gets me sad, when he gets me discouraged, he has stolen my joy, and in the bargain, he has stolen my faith. दुस्मान जेन्ना ते चोरूंक येता कित्याक
जरी तर आमच्या काळजांतली खुशालकाय ताणें चोरून व्हेली त्या काळजान ताका भिरांत घालूंक जाता. आता ही सगळी सिच्युएशन आमी पळयल्या. जरी तर काळजांत खुशालकाय आसना त्याच वेळार कोणाचो एक्सिडंट जाला, कोण आमची केबळां करता, कोण आमचे वयर उलयता, फॅमिलीन प्रॉब्लेम जाता, एक भिरांत येता, एक टेन्शन येता. तें टेन्शन तो दुस्मान घेवन येता, कित्याक आमची ती खुशालकाय आहा ती काडून व्हरोन त्या जाग्यार आपली भिरांत तो घालूंक येता. But what is joy? There is a difference between joy and happiness. How do I say that in Konkani? Okay, there English in दोन उतर, joy आणि happiness. कोंकणीन आमी कोंकणीन खुशालकाय खुशालकाय आनंद आनंद खुशालकाय म्हणल्यार हॅपीनेस जाता, पण त्याच जाग्यार एक आनंद म्हणटा आमी पळय, तो ट्रान्सलेट केल्यार इंग्लिशीन जॉय जाता. करेक्ट? वी कॅन से आनंद इज जॉय अँड खुशालकाय इज कोंकणी, खुशालकाय इज हॅपीनेस. या सिस्टर आनंद करीत जाऊया म्हणून एकूण पासून आनंद करीत जाऊया. It is okay. Okay. समजोपाक ते अंतर धरया. ओके, खुशालकाय म्हणल्यार हॅपीनेस आणि आनंद म्हणल्यार जॉय. Now, when it comes to happiness, my happiness will be based on the situation. If I have enough money, I am happy. Okay. आमची खुशालकाय कित्याचे तरेन दवरलेली आसता. जरी तर जाय तितले पयशे आहा आमी खुशाल आसता, कोणलो प्रॉब्लेम ना जिवितान आमी खुशाल आसता. But when it comes to joy, my joy is based on the word of God. That is, I know the end result. आता आनंद जरी पळयलो जाल्यार तो आनंद सिच्युएशन ऑपोजिट जाला खरें, सिच्युएशन सारकें ना खरें, पण तो आनंद आमचो दवरलेलो आहा. तो आनंद आमकां येता देवाच्या उतरांतल्यान. खुशालकाय कितें जाता? पयशे जरी आहा खुशाल आहा. आनंद पयशे ना लेगून आमी आनंद करीत आसता. Because why? Because the word of God says that God has provided each and every need of mine. आनंद करीत कित्याक? पयशे ना आसतना लेगून आनंद करीत कित्याक? कित्याक देवाचो उतर म्हणटा तुज्यो सगल्यो गरजो आपूण फावो करता. ते उतर धरून आमी पयशे नासतना लेगून आनंद करीत आसता, कित्याक देवाचो उतर म्हणटा तुज्यो सगल्यो गरजो आपूण पुऱ्यो करता. When it comes to healing, I have joy in spite of somebody being sick, in spite of me having symptoms, in spite of me getting bad news, because I know the truth in the word of God that Christ has died for me, and by his wounds, by his stripes, I am healed. तशेंच जेन्ना जिवितान एक दुयेंस लेगून येता तेन्ना भलायकी ना खरी, तरी पूण ताचेर एक आनंद आसूंक जाता. हे स्वत मानून की देव म्हजे पासून, जेजू म्हजे पासून खुर्सार मेला आणि त्या खुर्सार जोडलेल्या मोन्ना वरवीं ताणें म्हाका भलायकी दिल्या. हे स्वत मानून ते दुयेंसांतल्यान लेगून काळजान एक आनंद आसूंक जाता. Now, because I know the end result, because I know what Jesus Christ has done for me, he has taken on the cross, he has forgiven my sins, he has given me healing, he has given me prosperity, he has given me peace, he has given me joy. Because I know what he has done for me on the cross, I don't get worried, I don't get into fear. I have joy because I know the end result, which is the word of God, which is the truth. तर आनंद कित्याचेर येता जाणो? जेन्ना आमकां गमून येता देवाच्या उतरान आमचे विशीं कितें बरयलेलें आहा पळय तें. कित्याक देवाचें उतर सारकें फायनल, हे सोकोलांनी जायना. आनी देवाचें उतर सांगता आमचो एंड रिजल्ट कितें पळयलो. एग्जाम्पल, दुयेंसान आमचो एंड रिजल्ट पेकोवणी, हे देवाचें उतर आमकां सांगता. उणेपणान आमचो एंड रिजल्ट सगल्यो आमच्यो गरजो आमकां फावो जाल्या आनी ताजेकीन सुबेज देवान आमकां बेसावान बोल्ल्या. हो आमचो एंड रिजल्ट, फायनल रिजल्ट म्हणटा पळय तो. जेन्ना आमी आमचें मन देवाच्या उतरान आमकां एंड रिजल्ट कितें जो सांगता ताचेर आमी सोत मानता तेन्ना तो आनंद आमच्या काळजान आसता.
तो आनंद जाता देवाच्या उतराचे स्वत मानप आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमचो निमाणो शेवट कितें सांगता. शेवट म्हणल्यार मोन्नाचो शेवट वा आमच्या सिच्युएशनाचो शेवट, बरेपणाचो शेवट, त्या प्रॉब्लमांतल्यान भायर सरपाचो आमचो तो एंड. शेवट म्हणल्यार तो एंड म्हणून सोदता. ते जेन्ना आमी स्वत म्हणटा, ते जेन्ना आमी पळयता, तो आमच्या काळजांतलो आनंद. Now, because I know the end result, because I have that joy, because I know the end result. I know what Jesus has done for me on the cross. He is my Savior. I have salvation through Jesus Christ. And salvation is the entire package. That is not only forgiveness of sins, but healing, deliverance, prosperity, peace, and joy. आता आमचो आनंद कित्याचेर दवरलेलो हा की देव आमकां आमच्या प्रॉब्लमाचो शेवट सांगता ताचेर. आमचे साल्वसंव. आता साल्वसंव म्हणल्यार फकत मेल्या उपरांत स्वर्गार वतात तें साल्वसंव न्हू. आता त्या साल्वसंवान आमचें आता ह्या संवसाराक जियेतना जें बरेपण आमकां जाय, ज्या बरेपणाची आमकां गरज आहा, जावं पेकोणीची, जावं पयशांची, जावं मोगाची, जावं शांतीची, जाची कित्याची गरज आमकां ह्या संवसारात जियेतना एक बरें जिवीत जियोवपाक, देवा सांगता जिवीत जियोवपाक जाची कित्याची गरज आमकां आहा, तें सगळें त्या साल्वसंवान येता. साल्वसंव म्हणल्यार फकत मेली म्हणटा स्वर्गार वता तें साल्वसंव न्हू. साल्वसंव ह्या संवसारात जियेतना लेगून आमच्यांनी अनुभवूंक जाता त्या खुशालकायेन, त्या आनंदान, त्या बरेपणान, सक्सेस इन कंकनी, सफलता, त्या पेकोवणेन जे कितें देवाचें बरेपण आहा तें ह्या संवसारार अनुभवून आमी जिवंक तें साल्वसंव. So, because I know the end result, I will praise the Lord. I don't look at the situation. I don't look at my problem. I don't look at my battle. I don't look at my problems. I know what Jesus has done for me on the cross. I know He has achieved victory for me and the devil is defeated. So I will give Him praise. I will give Him thanks. I will give Him all glory. And because I know the end result, I have joy. I don't have fear. आणि जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकांतल्यान तो आमचो देव जे आमच्या प्रॉब्लमांतलो शेवट आमकां सांगता, तेन्ना आमकां आतां गमना न्ही निमाणें कितें जाता पळय तें. शेवट कितें बरो गमन, शेवट देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बरो म्हणून जातलो. दुयेंसांतल्यान शेवट पेकोवणी, बरो न्हू पूण पेकोवणी. तो शेवट आतां देवाच्या उतरांतल्यान आमकां गमलो. उणेपणांतल्यान शेवट आमचो कितें सगळें आमकां देवान गिरेस्तकायेन बोल्लें तो आमचो शेवट. जेन्ना तो देवाच्या उतरांतल्यान आमचो शेवट गमोन येता तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता. कित्याक देवाक आर्गां दिता? कित्याक आतां तो शेवट आमी जाणा म्हणटोच आमच्या काळजांत एक आनंद आहा. त्या देवाच्या उतराचेर दवरलेलो काळजांत एक आनंद आहा. प्रॉब्लम दोळ्या फुडल्यान दिसता जाय, दुयेंस आमच्या फुडेन दिसता जाय, पूण तातूंतल्यान त्या प्रॉब्लमांतल्यान त्या दुयेंसांतल्यान आमचो शेवट देवान आमकां कितें पयलो सांगला, पेकोवणी, बरेपण, गिरेस्तकाय, हो देवान शेवट आमचो सांगून दवरलेलो आहा. ह्या संवसारात जियेतना तो आमी जाणा म्हणटोच देवाच्या उतरांतल्यान देवाक आमी आर्गां दिता. कित्याक आतां त्या शेवटान तो शेवट आमी पयला म्हणटोच देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या काळजांत एक आनंद आहा. त्या आनंदांतल्यान देवाक आमी आर्गां दिता. Praise God. Now when I give Him praise, when I give Him thanks, Psalms 8 says, out of the mouth of babies and infants you have established strength. So praise also gives me strength. तर स्तोत्रांचे पुस्तक 8वां अवेस्वर पत्तून आमी उडोवळ पयली पळयती, जी कोण देवाची स्तुती करता, देवाक महिमा दिता, आर्गां दिता, तांकां देवान तें बळ दिल्लें आहा. तांच्या स्तुतींतल्यान तें बळ देवान स्थापीत केल्लें आहा. दुस्मान जो आमचे आड येता ताका आडावपाक, ताका बायबलांतले वाचूंक गेल्यार ताज्यो मांडण्यो फिस्कुटावपाक, शातुरांक आनी फितुरांक थोण करपाक, जो कोण आमच्या आड येता ताका थोण करपाक. कित्यान बळ दिल्लें आहा देवान? आमच्या आर्गांनी देवान तें बळ दिल्लें आहा. And the word of God says in Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. I'll read the entire scripture, then you can read in company. Then he said to them, go your way, eat the fat and drink sweet wine.
and send portions to anyone who has nothing ready. For this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8:10. नेहमियाच्या पुस्तकांतला 8वा वेसवर 10वी ओळ म्हणटा, उपरांत ताणें सांगलें, चलात चोरोप खायात. Yes. चलात चोरोप खायात, गोड सोरो पियेयात आनी कांयच तयार करूंक ना, ताकाय तांतलें कितें धाडात. कित्याक हो दीस आमच्या सोरेसपणाक पवित्र करून भेटयल्लो दीस. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सोरेसपराचो संतोष तुमचें बळ. So the joy of the Lord is your strength. Because joy is what? Knowing the end result. Because I know the end result in my situation, I will give him praise. And because I give him praise, I get strength. So praise is strength. तर ओके, आता ह्यो सरी स्क्रिप्चर वाचलो जाल्यार जॉयाचो आमकां ते ट्रान्सलेशन संतोष म्हणून कन्फ्यूज जायनाकात. पयलीं आमी कुशालकाय म्हणलें, मागीर आनंद म्हणलें, आतां बायबलान गमलें संतोष म्हणलें. सो ह्या फुडें संतोष म्हणया. ओके, सिंपल करपाक. ओके, काळजान जी संतोष काय आसता, जो संतोष आमच्या काळजान आसता, तो केन्ना येता देवाच्या उतरांतल्यान जो शेवट आमकां सांगलेलो आहा तो आमी जाणो जाता पळय तेन्ना. त्या आनंदांतल्यान देवाक जेन्ना आमी आर्गां दिता, देवाची स्तुती करता, तो संतोष जावन हा आमचें बळ. तो संतोष आनी त्या संतोषांतल्यान आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतली आर्गां, ते आमचें बळ जावन हा आमच्या दुस्मानांक फोण करपाक. दुस्मान जो आमच्या आड येता ताका फोण करपाक. हालेलुया. कन्फ्यूज जालें? कुशालकाय, आनंद, संतोष. ओके, प्रेज द लॉर्ड. I'll repeat. Okay. Joy is knowing the end result. What Jesus has done for me on the cross. That is entire package of salvation. संतोष म्हळ्यार देवान आमचे पासत, जेजून आमचे पासत कितें सोडलां आनी तो शेवट आमकां सांगून दिल्लो आहा. ताच्या उतरांतल्यान तो शेवट आमकां सांगून दिल्लो आहा. आमचे साल्वासांची खबर मोन्ना उपरांतूच न्हू, पूण ह्या संवसारांत जियेतना लेगून ताचें सगळें बरेपण ताणें आमकां भासयल्लें आहा. आमचो शेवट आमकां सांगलेलो आहा. आमच्या प्रॉब्लेमांतल्यान भायर, दुयेंसांतल्यान भायर, सगळ्यांत आमचो शेवट आमकां सांगलेलो आहा. तो आमच्या काळजांतलो संतोष. And because I have that joy, I give him praise. आणि आमच्या काळजांत तो संतोष आहा म्हणटोच आमी आमच्या तोंडांतल्यान देवाक आर्गां दिता, ताची स्तुती करता, ताका वैमान दिता. And that praise gives me strength. आणि ती आर्गां जावन हा आमचें बळ. कितें करूं? In that situation, instead of getting in fear, because I know the end result, I don't get into fear. I have joy because I know the end result. I know what Jesus has done for me. So instead of getting into fear that somebody is sick, that I am sick, I have joy because I know what Jesus has done for me on the cross. I have joy because I know Jesus has already healed me. So I don't get into fear. I don't let those symptoms affect me. I don't let that symptoms talk to me. तर जेन्ना प्रॉब्लेम येता तेन्ना पासून आमी आमचो शेवट जाणो म्हणटोच, त्या प्रॉब्लेमांतल्यान शेवट जाणो म्हणटोच आमी भिरांतीन बरो ना, आमी टेन्शनान बरो ना, पूण आमी तो आमचो शेवट पळयता, त्या प्रॉब्लेमांतल्यान आमचो शेवट पळयता आनी आमी देवाक आर्गां दिता, देवाची स्तुती करूंक लागता. If we go to Matthew 21 verse 15 and 16, it says, "But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, that Jesus did, and the children crying out in the temple, 'Hosanna to the Son of David,' they were indignant, and they said to him, 'Do you hear what they are saying?' And Jesus said to them, 'Yes, have you never read, out of the mouth of infants and nursing babies, you have prepared praise.'" So Jesus is referring to the same scripture we took earlier, that is Psalms 8:2,
that is, out of the mouths of infants and nursing babies, you have established strength because of your adversaries, that you might silence the enemy and make the revengeful cease. So Jesus is quoting this very scripture when the children were crying out and giving Jesus the praise. The children were saying, Hosanna to the Son of David. So Jesus is saying, Jesus is saying, yes, you have never read, out of the mouth of infants and nursing babies, you have prepared praise. तर आम्ही ओके आता पोया मातेवाच्या शुभवर्तमानान 21 वर 15 आणि 16वी ओळ कितें म्हणटा पळय सो हे शुभवर्तमान म्हणटा ताणें केल्ली अजापां पळोवन म्हणजे जेजून केल्ली अजापां पळोवन आनी तशेंच दाविदाच्या पुताक जोय अशें म्हणून भुरगीं मंदिरांत आरडटालीं तें पळोवन मुखेल यादीक आनी धर्मशास्त्री जोबोर चिडले आनी तांणी ताका विचारलें हे कितें म्हणटात तें तुवें आयकलें न्हू आनी जेजून असो जबाब दिलो पळय भुरग्यांच्या आनी दूध पियेतल्यांच्या तोंडांतली वाखाणणी तुवें जोडली अशें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी आनी तांकां सांडून शारा भायर सरून तो बेतानियेक गेलो आनी थंय वस्तेक रावलो कुतून वाचूं ताणें केल्ली अजापां पळोवन जेजून केल्ली अजापां पळोवन आनी तशेंच दाविदाच्या पुताक जोय अशें म्हणून भुरगीं मंदिरांत आरडटालीं वा भुरगीं मंदिरांत उलयतालीं तें पळोवन मुखेल यादनीक मंदिरांतलो मुखेल यादनीक आनी धर्मशास्त्री चिडटात आनी ते जेजूक येवन विचारतात हे कितें म्हणटात तें तुवें आयकलें न्हू पूण जेजू तांकां असो जबाब दिता थंय भुरग्याच्या आनी दूध पियेतल्यांच्या तोंडांतली वाखाणणी तुवें जोडली अशें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी जेजू कितें म्हणटा तांकां कित्याचो उगडास दिता जेन्ना ते चिडून जेजूक प्रश्न विचारता हे ते तुका आर्गां दितात तें तूं आयकताय तेन्ना जेजू तांकां प्रश्न करून विचारता स्तोत्रांतलें आमी पयलेंच वाचलेलें न्हू स्तोत्रांतलें पुस्तक 8 दुसरी ओळ जेजू ह्या धर्मशास्त्र्यांक परतून विचार करता अशें बरयलेलें तें तुमी केन्नाच आयकूंक ना की भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान भुरग्यांच्या आनी दूध पियेतल्यांच्या तोंडांतल्या वाखाणणी तुवें जोडली अशें बरयलेलें तुमी केन्नाच वाचूंक ना काय म्हणून जेजू धर्मशास्त्र्यांक परतून विचारता Praise God. We struggle with faith because we struggle to cultivate a lifestyle of thanksgiving and praise. जायते फावटी भावार्थान जिवपाक वा भावार्थांचो वेव्हारान घालपाक आमकां खूब कठीण लागता बिकॉज हाजें कारण म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमी एक चाल करूंक ना देवाक आर्गां दिवपाक आमी आमच्या जिवितांत देवाक आर्गां दिवपाक एक चाल कशी करूंक ना म्हणटच एक भावार्थान भरलेलें जिवीत जिवपाक आमकां आयज आगोर जाता. That is why it is very important to develop that habit. Thank you, Jesus. Even though if I don't see it actually in my life, even though I might not have enough money, even though I might not be having a complete healthy body, even though situations are worse, I thank Him in that situation, not for that situation, not for that sickness, not for lack, not for poverty, but in spite of that, in spite of poverty, in spite of lack, in spite of sickness, I still give Him thanks. So I cultivate a habit of thanksgiving and praise. आता आमच्या जिवितांत आमी ती चाल घडून हाडूंक चाल बेश्टीच जायना न्हू बदलले कोणा जायना न्हू ती घडून हाडची पडटा ती संवयन घालची पडटा आनी आतां आमी आमच्या जिवितांत ती चाल घडून हाडूंक गरज ती सिच्युएशन खोल्लें जावं आमकां दोळ्या फुडल्यान केदोय व्हडलो प्रॉब्लम दिसता तातूंतल्यान लेगून आमी देवाक आर्गां दिता देवाक महिमा दिता ते प्रॉब्लमा पासत न्हू हे म्हणून न्ही की देवा तुवें तो प्रॉब्लम म्हज्या जिवितांत धाडलाय और
हे चिंतन न्ही की देवाचे येवजणेन तो प्रॉब्लेम आमच्या जिवितांत येयला, ताका लागून देवाक आमी अर्घ दिना. पूण त्या प्रॉब्लेमांतल्यान देवान आमकां सोल्युशन दिला म्हणून देवाक अर्घ दिता. प्रॉब्लेम देवान धाडला न्हू, पूण त्या प्रॉब्लेमात जो येयला त्या प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन, त्या प्रॉब्लेमाचो शेवट आमकां देवान दिला. ताचे पासत देवाक अर्घ दिवपाक आमी देवाक अर्घ दिवंक आमी ती एक चाल करूंक गरज. So when I develop that habit that I'm continually giving him thanks, thank you Jesus, I am completely healed. Now you understand why we say in spite of I seeing the symptoms, in spite of me, that pain being there in my body, I say thank you Jesus, I have been completely healed because I look at Jesus on the cross, what he has done for me on the cross. That is why, thank you Jesus, that by your stripes and wounds I am already healed. So when I develop that habit, I am continuously making a point to give him thanks, to give him praise, or a simple hallelujah, a simple praise the Lord, thank you Jesus. जेन्ना ती चाल जाता देवाक अर्घ दिवपाची, जेन्ना ती चाल जाता तेन्ना दर एक घडी आमच्या तोंडांतल्यान देवा तुका दिनवासता, देवा तुका अर्घ दिता, ही उतरां भायर सरता. कित्याक लागून, कित्याक आमी पळयता सगलो वगत पळयता आमच्या मनान धरता जेजून आमचे पासून खुर्सार कितें केलां पळय. जेजू खुर्सार मरोन आमकां पेकोणी दिल्या, जेजू खुर्सार मरोन आमकां बरेपण दिलां, जेजू खुर्सार मरोन आमकां आपली गिरेस्तकाय दिल्या, हें पळयता आनी ती चाल घडून हाडटा. आनी दर एक घडी आमच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरता, देवा हांव तुका दिनवासता, देवा हांव तुका अर्घ दिता. ती एक संवय जावन वता आमकां. And when I praise him, when I give him thanks, I will experience his presence, I will experience the fullness of joy. Psalms 16:5 आणि जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान एक ल्हान ल्हान उतरां लेगून आमी फकत हालेलुया लेगून म्हणलें, देवा तुका अर्घ दिता, देवा तुका दिनवासता, ल्हान तीन उतरां लेगून म्हणली जाल्यार त्या प्रॉब्लेमांतल्यान लेगून सिट्युएशन कितलें वायट आमकां दिसो, पूण त्या सिट्युएशनान लेगून आमी देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत अनुभवता. 11 Psalm 16:11 स्तोत्रांचें पुस्तक 16:11 म्हणटा, You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures evermore. So when I praise him, when I give him thanks, I will experience the fullness of joy. What happened to Paul and Silas in the prison? स्तोत्रांचें पुस्तक 16:11 म्हणटा, तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयताय, म्हळ्यार देव म्हाका जिविताची वाट दाखयताय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सुख. इंग्लिशीन म्हणटा तुज्या आसण्यान म्हाका सुख. In your presence is fullness of joy. तुज्या आसण्यान म्हाका आनंद आहा, तुज्या आसण्यान म्हाका संतोष आहा. In your right hand there are pleasures evermore. आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सुख. हे म्हणटा स्तोत्रांचें पुस्तक 16:11. Acts 16:25. आतां पळोवया हें कशे भाशेन पावलूच्या जिवितांत पावलू अनुभवूंक पावलो पळय तें. कितें म्हणलां, तुज्या आसण्यान म्हाका आनंद, म्हाका संतोष, आनी तुज्या उजव्याक म्हाका सासणाचें सुख जें देवान बासयल्लें आहा तें पावलूच्या जिवितांत पावलू कशे भाशेन अनुभवूंक पावलो तें पळोवया. But about midnight, when Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them, suddenly there was a great earthquake, so powerful that the very foundations of the prison were shaken. And at once all the doors were opened, and everyone's chains were unfastened. When the jailer, shaken out of sleep, okay, I'll read only till 27. I'll read 27. Okay. When the jailer, shaken out of sleep, saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped.
But Paul shouted, saying, "Do not hurt yourself. We are all here." Then the jailer called for torches and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. And after he brought them out of the inner prison, he said, "Sirs, what I must do to be saved?" तो दोन ताचो इतिहास 16वा वेसवर पावलूची खबर सांगता. हांगासर कितें जाता, आता पावलू जेन्ना देवाचे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान परगट करतालो ताजे आड जायते जाण येताले आनी हिंगासर एक सिच्युएशन जालें की ताणें कोणा वयलो तरी एक मेलो आत्मो काडलेलो. आता ते मेलो आत्मो हा म्हणटोच त्या मेल्या आत्म्याक लागून कोण मनीस जायते पयशे जोडटाले. आता पावलू येता आनी तो त्या मनशालो मेलो आत्मो काडटा. मेलो आत्मो काडलो म्हणटो पयशे जोडूंक आनी जायना, तांकां लॉस जाता. हे पण ते मनीस येता आनी पावलू ते मनीस पावलूच्या आड येता. तांकां हिंगा म्हणटा तांकां ऑथॉरिटीज हिंगा मुन्सिपीदार म्हणटा तांचे फुडल्यान वता आनी तांकां बोनकणीन घालता. बोनकणीन घातले म्हणटच कितें जाता, 25 वाचया. सुमार मोदयांनी पावलू आनी सिलास मागणे करताले आनी गायना करून देवाक वाखाणटाले. खंय आता बोनकणीन. सुमार मोदयांनी पावलू आनी सिलास मागणे करताले आनी गायना करून देवाक वाखाणटाले. ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. अवचीत एक व्हड दोन कांप जाली आनी बोनकण बुनयादी सोय थारली. रोखडीच सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांखळी पडल्यो. बोनकणीचो राखणदार जागो जालो आनी बोनकणीची दारां उक्तीं जाल्लीं पळोवन आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तोरवार भायर काडून तो आपलो जीव काडूंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवे हाडूंक लायले. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, साहेबानू, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? So here, Paul and Silas are in the prison. What they are doing in the prison? Praying and singing hymns of praise to God. And the prisoners were listening to them. आता पावलू आनी सिलास हुंय हा बोनकणी कोत्तात कितें? देवाक वाखाणणी दिता. आनी मोदयांनी जेन्ना ते देवाक वाखाणणी दिता बोनकणींतले दुसरे कैदी आहात तेवूय ती तांच्या तोंडांतली वाखाणणी आयकता. Now, in a prison, can you be happy? Can you have joy? Can you praise God, sing hymns of praises to God? बोनकणीन म्हणून तो सोदते भाशेन संतोष आसूंक जाता, आनंद आसूंक जाता की तूं मोदयांनी लेगून देवाक आर्गां दिता, देवाची स्तुती करता. जाता बोनकणीन. When you know that you're in the prison to be killed, that time is coming, will you sing and give praise to God? आनी त्या टायमार अशें जातालें की आतां तरी कितलो लॉ आहा, भितर घातलो केस चलोवंकूच जाय कोर्टान. त्या टायमार एक फावट बोनकणीन घातले, फाल्यां व्हरून तुका केन्नाच मारूंकूय जाता. तोन्या सिट्युएशनान आसतना देवाक आर्गां दिवंक जाता. सोंपें आहलें काय? Now Paul and Silas were praising and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. आनी तरी पण ह्या सिट्युएशनान लेगून तो देवाक आर्गां दिता, देवाची वाखाणणी करता आनी हेर कैदी आहा ते आयकता. Now what happens is, when they are praising and singing hymns to God, there's a great earthquake, a supernatural earthquake. With that earthquake was so powerful that the very foundations of the prison were shaken, all the doors were opened, and everyone's chains were unfastened, they were broken. So people who had chains for their hands, for their legs, the doors those were locked were supernaturally opened.
आता ते जेन्ना देवाक वाखाणणी दिता कितें जाता, एक अजापूच भुंयकांप थिंगासर येता आनी ते भुंयकांप येवन ते बंदखणीची बुन्याद लेगून हालोवन वता आनी तातूंतल्यान सगळ्या कोयद्यांच्यो सांखळ्यो ज्यो आहा त्यो तुटोन वता. Now, in any prison, when the doors are opened, when your chains are broken, will any prisoner stay inside? सांखळ्यो तुटोन वता, सगळ्या बंदखणींतली दारांय उगडटा. आतां चिंता, बंदखणीन सगळे कैदी आहा, दारां उगडल्या, सांखळ्यो तुटल्या, ते भितरूच रावतले ओ भायर पळोवन वचोंक सोदतले? पळोवन वचोंक सोदतले, अरे चान्स फुडल्यान आहा, कोण चान्स सोडटलो? वर वचोंक वोच चान्स, दारां उगड्या, सांखळ्यो म्हणल्यार कांयच ना, पळोवन वचोंक सोदतले. पूण कितें जाता? Now, the prisoner is, when the jailer, shaken out of sleep, saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, because eventually when the higher ups find out, he will anyways be killed. So he's removing his sword out to kill himself. आता पयलीं भितर काय रावचे ना न्हू, दारां उगडलीं म्हणटच. आता बंदखणीचो राखणदार थंय आहलो, तोवूय तेंच चिंता. तो चिंता आतां सगळीं दारां उगडल्या, सांखळी मोडल्या, सगळे आतां कैदी पळून गेले आसतले. आतां तो राखणदार तांकां भितर धरून दवरलेलो न्ही थिंगा, ताचें काम आहलें पळोवपाक की कोण पळोवन वचना जावं. आतां ते सगळीं पळोवन गेले, तो भिरांतीन बसता. सगळे कैदी पळोवन गेले म्हणटच आतां आनी म्हजो जॉबूच सोड, म्हाका फाल्यां म्हजो जीव काडटले, जॉबायलो काडपाचें सोड, म्हजो जीव काडटले ते, कित्याक सगळे कैदी आतां पळोवन गेले हें ताका दिसता. तो तशें चिंतूंक लागता. पूण तशें ना, सगळे कैदी भितरूच आसता. But Paul shouted, saying, "Do not hurt yourself, we are all here." आनी थंयसर पावलो तेका उलो करून सांगता, तुका तो चिंता आतां आपूण फाल्यां जर आपल्याक मारपाचें, आपुणूच म्हजी तलवार घेता आनी म्हजो जीव काडटा. पूण पावलो ताका उलो करून म्हणटा, तुजो जीव काडी नाका, तुका कांय वायट करिनाका, आमी सगळे हांगासरूच आहा. Now, if we see the verse 25, it says, when they were praying and singing hymns of praise to God, the prisoners were listening to them. आता 25 वडीन कितें म्हणलां, मोदयांनी पावलो आनी सिलास जेन्ना देवाक वाखाणटाले, हे दुसरे कैदी आहले तेवूय तांची वाखाणणी आयकताले. Now, when they were hearing Paul and Silas praising and giving him praise, giving God praise and singing hymns to God, they were experiencing the fullness of joy. Hallelujah. They were experiencing God's presence in that place, which is why they were so engrossed, they were so caught up in God's presence that they didn't even know that the doors are open, or they didn't, even if they knew, the Bible is not clear on that, even if they knew that the doors are open, they did not go away because they were experiencing the presence of joy. Hallelujah. तर हिंगासर ते कित्याक बंदखणींतले पळोवन वचोंक ना काय? कित्याक ते पावलो आनी सिलास देवाची वाखाणणी करता ते आयकताले न्हू. आतां हाजे पयलीं जो स्क्रिप्चर आमी घेतलेलो, स्तोत्रांचें पुस्तक 16वी वळ म्हणटाली, देवाच्या आसण्यान आमकां संतोष मेळटा, देवाच्या उजव्याक आमकां सासण्याचें सूख मेळटा. आतां जेन्ना पावलो आनी सिलास बंदखणींत मोदयांनीर देवाक वाखाणटाले तेन्ना थंयसर देवाचें आसणें आहलें, तांच्या आर्गान देवाचें आसणें आहलें. आनी हे दुसरे कैदी तांची वाखाणणी आयकतालेत म्हणटच तांकांय ते देवाच्या आसण्यान एक संतोष मेळ्ळो, तांकांय ते देवाच्या आसण्यान एक सूख मेळ्ळें. त्या सुखान ते रावले, त्या सुखान तांकां दिसोंक ना लेगून बंदखण आनी उरोंक ना, ते दारां उक्तीं जाल्यार आमी पळोवन या, कित्याक त्या जाग्यार तांकां देवाच्या आसण्यांतलें सूख, देवाच्या उजव्याक जे सासण्याचें सूख आहलें ते अनुभवताले, ताका लागून ते थंय फाटीं रावले. हालेलुया. So when I praise God, thank you Jesus. So when I praise God, when I give him thanks, God himself comes and fights my battle. He takes over. I experience his presence. I experience the fullness of joy because of his presence. आणि अहें जाता जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता तेन्ना देवाचें आसणें आमकां अनुभवूंक मेळटा, देवाच्या उजव्याक जें सासणाचें सूख आहा तें आमकां त्या घडये अनुभवूंक मेळटा. कित्याक त्या घडये देव खुद येवन आमचे भितर आमचे मोदें आपलें आसणें दाखयता.
तो आमची जी अडचण आहा ती आमच्या खांदायली काढून ती आपल्या खांद्यार घेता. आमचे जे झूज आम्ही झगडटा ह्या वेळार ते आमच्या हातींतले काढून आपल्या हातीन ते झूज घेता आणि आमचे पासत आपूण झगडटा. केन्ना जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता, देवाची वाखाणणी करता, देवाक महिमा दिता पळय तेन्ना. हालेलुया. So what we are going to do now is give God praise, give Him thanks, give Him glory. Yes. हालेलुया. Thank you, Jesus. तर या वेळार कितें करूया, थोडा वेळ घेऊया आणि देवाक आर्गां दिवया, देवाची महिमा गावया. हालेलुया. Hallelujah.